आनी फाल्यां सदां गोंय पासत वालोडटलो. And I want all of you people to understand that we must elect people like Viresh Borkar. So if we have to save our Goa. And आता ये 39A येले ते आता पहिले 16B येलेले तेन्ना 17-2 त्याच्या उपरांत ओ विश्वजीत राणे तेंकोडे शिकोन 17-2 हाडलो आणि आता 17-2 कोर्टात भायर उडयल म्हणून तेणे 39A हाडलो. म्हणजे तेंका माशे पासून मोग ना हे गोंयचे. तो आज पयचे दीस म्हणटालो 45,000 मनशाक येवन येता. आमी वाय 45 तूं एकलोच यो मरे तुका जात जाल्यार तूं एकलोच यो मरे आमी चोयताय तुका कित्याक तूं जर आमकोडे तुका उलोवपा जायना तर तेका लागून तूं 45,000 लोकां फाटीं उबो रावन तूं लिपोवन तूं उलयतालो आमकोडे. We the people of Goa love our land. We honor our land. We have pure dignity in our land, and we will not allow you to desecrate it. And I know one thing: Viresh Borkar will never desecrate this land. He is a pure soul, completely pure soul. 10 years from now, also Viresh will be same. I hope the people of Andhra constituency that you know the value of this man and that you all will elect him over and over again. This is not a political speech. This is a speech to tell you that we need people like him to stand in the assembly, to speak from their heart and to fight for Goa from their heart. That is what we need. We don't need people to be trained to speak in the assembly. Viresh is not trained to speak in the assembly. He speaks from his heart. एक उतर तेगे येता भायर ते सगळे तेगे काळजान तुमी येता. हांव चड कोण लोकांगे स्पीच उरपा आयकना पूण विरेश उलयता जाल्यार हांव आयकता. ते रावताना Thank you. So Viresh, please take care of your health. तूं उलटलो जाल्यार गोंय उरलो ना जाल्यार गोंय उरपाना. Thank you. आमी तुजे we are on your side. And please do not break our hearts by spoiling your health. The government doesn't give a damn of what happens to you. तू कितें फाल्यां जालें न्हू फाटीं धाड मरे ते फाटीं वचता का फाटीं धाडू आमच्या लोकांक लागतले आमचे काडीस दुखयताले ताका लागून प्लीज हे फास्टिंगाचे तुका चिंता न्हू ते केन्ना आयकपा नाय. यू वॉन्ट यू ट्राय बट तुगे तूं वच मरे तेवटेन. Thank you, Judith Almeida, for your kind and supportive words towards MLA Viresh Borkar. Alright. सांत आंद्रेचे लोकांक असलो आमदार तुमकां मेवला तो MLA विरेश बोरकर. ऑरेच आनी सांत आंद्रेचे लोकांक तशेंच गोंयकारांकूय ही एक नशीब जो आमचो आमदार एवरी टाइम टीसीपीचे अगेन्स्ट 24 तुमकां सांगूंक सोदता आमी 22 फेब्रुवारी RGP in 2039 अगेन्स्ट प्रोटेस्ट केल्लो ऑलमोस्ट 2 years आणि तेन्नाच्यान झगडो आहा. जुडीत मॅडमाक सांगला नशीब आमकां विरेश असलो MLA आमकां मेवलो म्हणून. पूण एज अ RG हांव आनी एक मनशाक हे दिवंक सोदता. हांव नशीब आमच्या गोंयकारांक आमकां एक लिडर जो आमकां मेवला जो since 2017 कोंकणांत आसा. लोक कितें म्हणून तो राफ उलयता तो ये तो ते पण आमकां फरक पडना. आमचो लिडर तो तेणे आमकां वयर काडला तेणे विरेशाक वयर काडला आणि वयर काडटा आमकां सगळ्यांक वयर काडून तोच पडलो.
आमचे कर्तव्य जाता एज अ गोंयकार नेक्स्ट असेंब्ली 2027 एकाही मनोज परबाक निवडून हाडूंक जाय कोणत्या हाडूंक जाय तशेंच तेंचे भाशेन आनी खूब जाण आमच्या आरजी लोकांक निवडून हाडूंक जाय हांव मागता आमचे प्रेसिडेंट बाब मनोज परजा तेजे 2 उतरां आमकां सगळ्यांक सांगचे आमकां मोटिवेट करचे कित्याक केन्ना केन्ना आमी सापला पडटा आमी पळयता आमी झगडटा MLA मार पडटा कोण आयकना आमचे कित्याक आमी झगडटा केन्ना केन्ना आमकां दिसता हे बंद करपाचें लोक येना आमचे वांगडा लोक येना आमच्या वांगडा कित्याक हांव मागता तेका येवचे आमकां मोटिवेट करचे वाजव रे मार्चाच्या 3 तारखेर आर्जीक 9 वर्सां कंप्लीट जाता 3 तारखेर आर्जीक 9 वर्सां कंप्लीट जाता 9 वर्सां पयलीं ही आमी जेन्ना भेटयल्ली तेन्ना आमकां आमी चिंतलें की ह्या मुमेंटाचेर पावपाक आमकां आनी खूब वर्सां लागतली भेटयल्ली तेन्ना आमकां गोंयकारांक जागे करपाक आमकां टायम लागतलो वेळ लागतलो म्हणून पूण जशें आमी म्हणटा की ही युनिवर्सल पावर हे देवाची शक्ती ती मागीर आमची सातेरी देवी आसूं महालक्ष्मी देवी आसूं नाजाल्यार आमचे रवळनाथांतले देव आसूं नाजाल्यार आमचो गोंयचो साहेब आसूं नाजाल्यार आमचो जिजस आसूं नाजाल्यार अल्लाह आसूं सगळे देव आनी युनिवर्सल पावर जेका आमी मानता प्रत्येक धर्म प्रत्येक जात कोणाक ना कोणाक मानता तेंचेर विश्वास दवरून आमी हें रेव्होल्युशन चालू केल्लें चालू करतना उदाहरण डॉक्टर ऑस्कर रिबेल आसलो तेणी एक स्टेटमेंट केलें की आमी भायल्या लोकांचेर उलोवचें न्हू आनी फक्त दिल्लीकारांचेरूच उलोवचें तो म्हाका सदां ते सांगता आनी तिणी हें म्हटलें की हांव कोणाचें आयकना म्हणून एकूच सांगपाक सोदता सगळ्यांक हे 9 वर्सां जेन्ना हे रेव्होल्युशन केलें हांव एकूच सांगपाक केन्ना खंयच्या पॉलिटिक्सान ना खंयच्या चळवळीन ना स्टुडंट युनियनान ना केतूनच ना ही जर चळवळ जर जाली आनी हे जर रेव्होल्युशन जर जालें जाल्यार लोकांचे आयकूनच जालें सगळ्यांचे सजेशन्स घेवनूच जालें एक्सपर्टां कडेन बसोन तेंचे एडवायस घेवनूच जालें हे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जे जो कॉन्सेप्ट आसलो जो बील आसले जे डिस्कस करपाक कितल्याशा लोकां कडेन म्हाका बसचें पडलें विरेशाक बसचें पडलें आमी बसोन लोकांचे आयकूनच हे रेव्होल्युशन फुडें व्हरता आनी हेल्लें आसा जर कोणाक दिसता की हांव लोकांचे आयकना नाजाल्यार रागान उलयता तेका रिजन एकूच आसा आतां तुमी पयला आसता हे थोडे म्हयने जाले हांव चड राग करिना रिजन लोकांक आवडना रागान उलयल्ले लोकांक खोटिंगपणां करून नागल्ले एक टायम आवडटा पूण रागान सत्य उलयल्ले ट्रूथ उलयल्ले आवडना पूण हांव फोटींग उलोवचो ना पूण रागानूय चड उलोवचो ना आमी हे रेव्होल्युशन करतना इट इज नॉट ओन्ली हांव आनी विरेश आयज आनी विश्वेश ना तो पुणे गेल्लो आसा एका ट्रेनींग सो तेका लागून लास्ट 5 दीस ना तेजो फोनूय ते 5 दिसांक बंद आहा सो तेकाय बाबड्याक खबर ना कितें चल्लां तें सो आमी तिगूच जाण न्हू कितलेशे हजारांनी भुरगे ह्या क्रांतीन जॉयन जावपाक आमकां गोंयभर भोंवचें पडलें दिसाक 200-250 किलोमिटर आमी ट्रॅव्हल करताले हे ट्रॅव्हल करून लोकांचे गांवांत वचून प्रत्येक गांवांत कॉर्नर मिटींग घेवन वाड्याचेर वचून हे रेव्होल्युशन आयज ह्या पावंडेचेर पावल्ले आसा हेका लागून खूब कश्ट केला आमी सॅक्रिफायस केला आनी हांव रागान उलयता तेका एकूच कारण आसा की हांव म्हाजें घर मानता आनी गोंयकारांक म्हाजी फॅमिली मानता म्हाज्या फॅमिलीक तर लास्ट 7 वर्सां टायमूच दिवना जेन्ना म्हाज्या फॅमिलीचेर आनी म्हाज्या घराचेर अत्याचार जाता तेन्ना म्हाका राग येता
तुमकां विचारता जर तुमच्या घरान येऊन कोण भायल्यान येऊन घुसलो तुमच्या घरान आणि तुमच्या फॅमिलीक त्रास केलो, तुमच्या बेडरुमान घुसलो, तुमच्या किचनान घुसलो, तुमच्या सोफाचेर पांय वयर दवरून टीव्ही लावपाक लागलो आणि घरांतल्यान भायर सराना तुमकां दादागिरी करता, तुमकां जेवण वाट म्हणून सांगता, तुमकां आयदनां दो म्हणून सांगता, तुमकां राग येवचो ना? जाल्यार म्हाका राग येता जाल्यार भितर चूक कितें, रॉंग कितें? मनोज एग्रेसिव्ह उलयता, मनोज रागान उलयता. राग आनी एग्रेशन डजंट मीन एरोगन्स, डिफरन्स आसता भितर. आयज खुबशे थोडे जाण नांवां घेयना पूण थोडे जाण आहा ते म्हाका आनी विरेशाक दोन आमी वेगळे एंटिटी म्हणून दाखोवपाक सोदता आनी प्रयत्न करता. हे मुद्दाम हांव उलयता ह्या पावंड्याचेर. ही आरची फॅमिली, आरजी ना जाल्यार हांव ना, आरजी ना जाल्यार विरेश ना, आरजी ना जाल्यार आमच्या भुरग्यां ना, रेव्होल्युशनरी ना. आरजीच्या वयर आमकां कोण लागना. पूण आमी हांगा राजकारण करपाक येवंक ना. हो प्रोटेस्ट आरजीचो न्हू, हो प्रोटेस्ट लोकांचो, पांयाचो, लोकांचो, गोंयकारांचो. आमी तुमकां पळयता आसतलें हांगा तुमकां खंयसरूच आमच्या पार्टीचो फ्लॅग दिसचो ना, कोणूच पार्टी टी शर्ट घालून येवंक नासतलो, कॅप घालून येवंक नासतलो, कांयच ना. पार्टीचे स्लोगन पासून आमी दिना. येदो व्हडलो चिमलाचो प्रोटेस्ट जालो, 44 days आमचो अजय बाब आमचो तो लीड करतालो आमच्या गोविंद बाबा वांगडा. आमी केन्नाच ते पार्टी मदीं हाडूंक ना, कित्याक आमची आरची शिकवणूच आसा की गांवाचो प्रोटेस्ट हो गांवचोच प्रोटेस्ट आसपाक जाय, तो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट आसपाक जायना. आमी भुरग्यांक ट्रेन केले. आयज लोक ग्रामसभेन वचून मेगा प्रोजेक्टाचेर रेझोल्युशन घेता, रस्त्याक वयता टेपी लायता. कोणे शिकयले टेपी लावपाक? मेगा प्रोजेक्टान वचपाक कोणे शिकयले? आरजीन. ही आरची विचारांची क्रांती आसा. ही बेश्टी पॉलिटिकल पार्टी न्हू, ही बेश्टी पॉलिटिकल पार्टी न्हू जी येतली आनी वयतली भाशणां करतली म्हणून. आमी भुरग्यांक ट्रेन केले, एम्पावर केले. आयज आमच्या शिवाय भुरगे वचून प्रोटेस्ट हँडल करता, ग्रामसभेन वचून रेझोल्युशन घेता, ते रस्त्यार वयता टेपी लायता आनी बिल्डरांचे प्रोजेक्ट बंद उडयता. आमची गरज लागना, कित्याक आमचे ड्रीम आसले रेव्होल्युशनरी गोंस पार्टी आसो नासो पूण गोंयकार आमचो एम्पावर जावपाक जाय. कित्याक प्रत्येक गांवांत आपलो गांव वाचोवपाक आरजी पावची ना, पूण ते गांवचे लोक आसपाक जाय, तेंच्या कडेन ती ताकद आसपाक जाय, तेंच्या कडेन ते रेझोल्युशन आसपाक जाय, तेंच्या कडेन पंचायत राज तेंच्या कडेन स्टडी जाल्ली आसपाक जाय. ताका लागून आमचो अजय बाब कोलकर CS कंपनी सेक्रेटरी आपले काम धंदो सोडून भुरग्यांक ट्रेनिंग दिता. सो ही चळवळ जी आमी उबी केल्या, ही चळवळ दामा कश्टान उबी जाल्ली आसा. ही बेश्टी सांगना, हजारांनी करोड कितले. आयज म्हाका दिसता आमी जितले प्रोजेक्टांचेर हाडयला, कंप्लेंट घातला, 100-150 कोटी तरी आमच्या पार्टेक आमी अजून मेरेन करपाक शकताले. आयज पासून ह्या पवित्र हेचेर रावन सांगता, आमच्या पार्टीच्या अकाउंटान लेस दॅन 1 lakh रुपीज आसतलो, लेस दॅन 1 lakh रुपीज. गोंयची सगळ्यात व्हडली रिजनल पार्टी. नांवां कितें? आमी B टीम, आमी C टीम, आमी हे आमी ते. आयज युरी बाब आसा, तो उलयता, हेल्टन उलयला, बेन्झिकान उलयला, क्रूज बाब उलयला की युनिटी आमकां जाय, युनिटी आसपाक जाय. आमी युनिटी करपाक पयलीं तयार नासले. आमकांय दिसतालें की आमी एकटे वचोन कितें तरी जातलें म्हणून. पूण BJP इतले पावरफूल जाल्ली की आमकां युनिटी करपाचीच पडटली आनी आमी ती करपाक तयार आहा. आमी करपाक तयार आहा. तेजें रिजनूय एक आसा की आमी ज्या मनशा वांगडा आमी कोऑर्डिनेट करता आनी उलयता, आमकां दिसता तेचेर विश्वास दवरून आमी चलपाक शकता. युरी आसतलो, एटन आसतलो, आतां आमचो बेन्झी बाब आसा, क्रूज बाबा, हे जे 4 जाण आहा हांगा, तेंचेर विश्वास दवरून आमी फुडें वचपाक शकता अशें आमकां तरी दिसता. पूण थोड्यांक दिसता की युनिटी जावपाक जायना. तांकां दिसता आपूण 27 सिटां जिखतले, कोण म्हणटा युती मागीर पळोवया. रेव्होल्युशनरी गोंसाची आयडियोलॉजी सारकी ना. तुमी सांगा, आमच्या आयडियोलॉजीन कितें चूक आसा? गोंयान गोंयकारांक लागून झगडाप कितें चूक आसा? आमी जेन्ना भायले म्हणटा, भायले आमी कोणाक टार्गेट करता? जे कोण इल्लीगल लँड ग्रॅब करून रावला तांकां टार्गेट करता. लिगल कोण रावला ताका केन्नाच आमी टार्गेट करूंक ना, केन्नाच तेंच्या अगेन्स्ट आमी उलोवंक ना. ते आमकां सपोर्ट करता. बरे बरे ऑफिसर्स आसतले, बरे बरे बिझनसमॅन आसतले, आमी फंडींग घेयना तेंच्या कडल्यान, पूण ते अप्रिशिएट करता आमचें काम. आमी भायल्यांच्या अगेन्स्ट ना, आमी आसा इल्लिगलिटीच्या अगेन्स्ट, जेंच्यांनी आमचे कमदाचे जागे चोरले, आमची वोटिंग कार्डां चोरली, जे पंच जाले, सरपंच जाले आनी आमच्या गोंयकारांक दादागिरी करता, आमच्या बायलांक मार्केटांत सुर्यो दाखयता, तेंच्या अगेन्स्ट. आतां तेंच्या अगेन्स्ट उलयले आमी कितें चूक करता? तेंच्या अगेन्स्ट जेन्ना हांव रागान उलयता, हे थोड्यांक वायट दिसता की मनोज रागान कितें उलयता. खूब जाण येतात म्हाका हात दितात, मनोज बरें काम करता, मातसो सुशेगाद घे, सुशेगाद राव.
ह्या 9 वर्सां जर हांव सुशेगाद रावलो न्हू, आयज ही क्रांती हांगा पावची नासली. ह्या भुरग्यांच्या भितर हो उजो पेटचो नासलो. तो उजो पेटोवपाक आमकां आमचे लायफ सॅक्रिफायस करचे पडले, आमकां रिस्क घेवची पडली. आमी घुसताले ते स्क्रॅप यार्डान, डायरेक्ट घुसताले स्क्रॅप यार्डांनी, डायरेक्ट घुसताले त्या बस्तीनी. सगळ्यांचेर आमची कंप्लेन आहा. आमी घरा एकटा वयता, आमकां सेक्युरिटी ना. एकटे वयता, आमकां खबर नासता घरा पावतले काय ना ते. म्हाकाच न्हू, सगळ्या भुरग्यांक. आनी ह्या सगळ्या भुरग्यांक जे रेव्होल्युशनरीज आमी तांकां कार्यकर्ते वर्कर म्हणाले, हे जे रेव्होल्युशनरीजा क्रांतिकारी ह्या सगळ्यांक कितल्याशाच कोट्यांची ऑफर येयल्या. स्क्रॅप यार्डां बंद उडयता, येयली ऑफर. बिल्डींग बंद उडयता, येयली ऑफर. ते घेवन करोडपती जावपाक शकताले, पूण ते जावंक ना. कोणाक लागून? ह्या गोंयाक लागून. आयज आमदार आसा विरेश बोरकर, वचा तेच्या घरांनी पळया. हांव परते परते म्हणटा, कितलो पयसो करपाक जातालो. ते बीग डॅडीचो व्हडलें कन्स्ट्रक्शन बांबोळे बंद उडयले. ते हयाताचे जाय जाल्यार हयातान वचून सुशेगाद आमकां व्हरून पार्ट्यो करपाक शकतालो तो. ते हयाताचे तेचेच वणटीचेर आपल्याच कॉन्स्टिट्युएंसीचे हॉटेल आहा तेजेर वचप म्हणल्यार कापासतात जाय. तेजे बिल्डिंगेचेर घातले. कितलेशे प्रोजेक्ट तेणी बंद उडयला, कितलेच रोड तेणी करपाक दिवंक ना दोंगराचेर. कित्याक दिवंक ना? कित्याक ही हालची शिकवण. तूं सगळ्यांक एकूच सांगता, रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी विरेज हे सेपरेट करूं नाका. थोडे जाण पोस्ट घालतात रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर आनी विरेशाक प्रेज करता. कितें करपाक सोदता? डिवायड करपाक सोदता आनी येवन भाशणां ठोकतात. विरेश म्हटल्यार आरजी, हे सगळ्यांक लक्षांत दवरपाक जाय. विरेश हो इंडिपेंडंट आमदार न्हू. विरेशा फाटल्यान रेव्होल्युशनरीज आहा जेंच्यांनी दीस रात मेहनत करून ताका जिखोवन हाडला. त्या फुटबॉलाक मत पडप म्हटल्यार हजारांनी भुरग्यांनी 9 वर्सां आपले घाम गळयला, आपले सॅक्रिफायस दिला. सो तेका म्हाका आनी पार्टेक सेपरेट करूं नाका. आमी सेपरेट न्हू, आमी एक. आमी एकठांय आसले, एकठांय आसा, एकठांय रावतले. हे नंबर 1 आनी नंबर 2चे गजाली न्हू. ते करपाक हांगा येवंक ना. आयज ह्या गजालीचेर मुद्दाम उलयता. कित्याक आमी पळयता खुबशे जाण आर्जीक गाळयो मारता, आर्जीर पोस्ट घालता, आर्जीर भाशणां करतात, म्हाजेर भाशणां करता आनी हांगा येता विरेशाक प्रेज करता. हू इज विरेश? हो आर्जीचो आमदार, त्या फुटबॉलाचेर जिखोवन येयल्लो आमदार. तेका आनी आर्जीक सेपरेट करूं नाका. तो सेपरेट जावपाचोय ना. पूण हो जो अटेम्प्ट करता, थोडे मिडियाय आहात, ते डिफरन्शिएट करपाक सोदता. हे करपाक आमी येवंक ना. हांगा आमी आमदार वांगडा दीस रात हांगा कित्याक आसता? कित्याक तो आमचो आवाज आमी असेंब्लीन पावयला. तो गोंयकारांचो आवाज आमी असेंब्लीन पावयला. आनी तो जो मेरेन असेंब्लीन आहा आनी तेका वांगड दिवपी ऑपोजिशन लिडर आसा, मागीर आमचो युरी आसा, एल्टन आसा, मागीर एनजी आसा, क्रूज आसा, जे सदांच तुमी पळयता वेलान वयतात, वांगडा वयता, वांगडा आसता. हे 5 जाण तर आसता 100% आसता. हांव मागता तेंच्या कडेन की हे जे फुडले इलेक्शन आहा हे 39A आसा. जसो तुमी असेंब्लीन आवाज काडलाय 39A पयलीं स्क्रॅप जावपाक जाय. हे स्क्रॅप जातले जाल्यार तुमकां युनायटेड रावपाक जाय. आनी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जो कोण ह्या अलायन्साच्या अगेन्स्ट येतलो तेच्या अगेन्स्ट हांव उलयतलो. मागीर जाता ते जावं. मागीर हांव तुमकां पयलींच सांगता, मागीर मनोज रफ उलयलो, मनोज एग्रेसीव उलयलो म्हणून कंप्लेन करूं नाका. कित्याक आमच्या हातींतले जर फुडलीं 5 वर्सां जर गेली, त्या बीजेपी कडेन जर गेली, आमी गोंयकार उरपाचे ना गोंयान. मागीर तुमी युनिटी, क्रिस्तांव, हिंदू, एसटी, भंडारी, मराठा काय उरपाचे ना, कांयच उरपाचे ना. इलेक्शन येयले की डिवायड, एका मतां मारा, तेका मतां मारा. मतांचेर येता रिजन कित्याक आयज आमी हांगा जर पावला जाल्यार रॉंग सरकाराक निवडून हांगा आमी पावला. आयज आयतारच्या दिसा हांगा आमी ह्या वोटान बसला जाल्यार आमी रॉंग वोट केला म्हणून. हे वोटींग सारखें जावपाक जाय. आयज खुबशे लोक गोंयान अजून न्हिदना, तांकां दिसता कितें जातलें. आयज हे लोक एक टायमार न्हिदूनच आसले जेन्ना आमी 9 वर्सां बोव मारताले तेन्ना तांकां दिसतालें आमकां कितें जातलें, आमचो गांव कितें वयतलो. आयज तेंचो गेला. तेन्ना पयलीं चिमलाकारांकूय दिसतालें आमचें कितें जातलें, तेंचें जालें, ते भायर सरले. आयज सवाट्यार लोक भायर सरले, आरांबोल लोक भायर सरले, प्रत्येक गांवांत भायर सरला. तशें 100% गांव आमचे अंडर अटॅक आसा. हे 39 आमचे सगळे दोंगर शेतां सगळे काबार जातले, आमचें अस्तित्वच नश्ट जातलें. सो पॉलिटिक्स हे उरपाचेंच ना. आमी पासून आमचे सगळे आयडियोलॉजी जे कितें आसा ते फाटल्यान दवरून आयज आमी कित्याक एक पावल फुडें मारता गोंयांक लागून.
गोंयकारांक लागून आमकां ते डिफरन्सीस नाका म्हणून आमी तेंच्याकडे फ्रेंडली रिलेशन दवरता. ते आमच्याकडे फ्रेंडली रिलेशन दवरता कित्याक आमकां खबर इट इज नॉट अबाउट त्यांचे एक्झिस्टन्स नाल्यार आमचे एक्झिस्टन्स, आमच्या पॉलिटिकल पार्ट्यांचे, काँग्रेसचे सर्वायवल नाल्यार आरजीचे सर्वायवल नाल्यार आम आदमी पार्टीचे सर्वायवल न्हू, हे आमचे गोंयकारांचे सर्वायवल आसतले. सिंपल आसा, आमी जर एकठांय येना आमकां फायट करची पडटली. फाल्यां कोण 2 जिखतलो, कोण 3 जिखतलो, कोण 4 जिखतलो, पूण सरकार करपाक पावपाचो. आता सपोज आमी ट्राय केले आनी जर जावंक ना जाल्यार प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीक फायट करचीच पडटली. ते आनी हे ना कित्याक आमी काय डायरेक्ट तांकां केक वॉक दिवपाक शकना, पूण जाता तितलो प्रयत्न आमी आमच्या सायडींतल्यान करतले. हांव मागता दुसरे पॉलिटिकल पार्टींतले जे लिडर्स आसा तांकां कोणाक दिसता की युनिटी जावपाक जायना, आरजीची आयडियोलॉजी सारकी ना जाल्यार ओपनली सांगा आमकां अलायन्स नाका म्हणून. घुवणोन आन्सरां दिवं नाका. क्वेश्चन मीडिया एक विचारता, आन्सर भलतेच. क्वेश्चन जर विचारलो शिरसयच्या मायनीचो, आन्सर येता सोनचेच्या मायनीचो. आन्सर येवपाक जायना, आन्सरां स्ट्रेट आसपाक जाय. कोणाक जर दिसता आरजी सारकी ना तेंच्या वांगडा आरजी येवन आयडियोलॉजी मॅच जावपाक शकना, तोंडार सांगा बाबा आरजी तुमी आमकां नाका, आमी आमच्या जिवार जिखतले, मागीर कितें करपाक जाय तें आमी करतले, आमी समर्थ आसा. गोंयकार समर्थ. गोंयकार आतां पिसो उरलेलो ना, गोंयकार जागो जाल्लो. हांव मागता दोनूय पॉलिटिकल पार्टीचे एमएलए हांगा आसा ते दोगांकडे मागता, सगळ्यांकडे मागता की तुमी तुमचे पार्टी लिडरशीप आहा तांकां बेगीन सांगा हे अलायन्स करा म्हणून. जाता तितले बेगीन सीट शेअरिंग करा. आमकां चड आशा ना. आमी हांकां व्हडले चीफ मिनिस्टर आमकां जावपाक व्हडले आमकां खाज ना. ते करपाक येयले जाल्यार कितले करोड करून आमी तेंच्या वांगडा बीजेपी वांगडाच वचपाचे. आमकां ती गरज ना. आमकां जाय आमचें गोंय उरलेलें. आयज हे जे बाकीचे आमदार विरेश वांगडा जेन्ना आमदार झगडटा आमकां दिसता की खंय तरी तेंकांय जाय गोंय उरलेलें, गोंय राखलेलें. कित्याक हो एक नवीन सेट आसा. सगळे न्यू आमदार 5 जाण हांगा बसला, सगळे न्यू आमदार. हे न्यू आमदार जेन्ना उलयता, ते न्यू आमदार जेन्ना काम करतात एसेंब्लीन तेन्ना वांगडा रावन ते काम करता. आमी पळयता की आमी विरेश वांगडा आसता एसेंब्ली टायमार तेन्ना एकामेकाक फोन मारप, मेसेजी करप, हे कोऑर्डिनेशन तेंचे एकदम बरें चल्लेलें आसता. पूण कोण तरी अशे आसात तेंकां हे युनिटी जाल्ली नाका. ते कोण ती नांवां घेवया नाका, पूण टायम येतलो 100% टायम येतलो. आमी उलयतले, ते उलयतले, उलोवचे पडटले. आनी हे सांगता जर तांकां दिसता खंयचे तेंचे पॉलिटिकल पार्टी तांकां युनिटी करपाक दिना, अलायन्स करपाक दिना, आरजीची दारां तुमकां फूल ओपन आहा. आरजीची दारां हांगा बसला तांकां फूल ओपन आसा. कित्याक आमी तुमचें काम पळयल्लें आसा. एसेंब्लीन तुमी कितें काम करतात तें पळयल्लें आसा. तुमच्या गोंयकारांक लागून आनी गोंयांक लागून तुमचे काळीज कशें धडधडटा तें पळयल्लें आसा. सो आमची दारां तुमकां लागून ओपन आसतली. सो प्लीज अशें दीस हाडनाका की तुमच्या अगेन्स्ट आमकां कॅन्डिडेट घालचे पडटले. फाल्यां मागीर आमचेरूय प्रेशर येतलो, आमचेय भुरगे आमकां सांगतले, तेन्ना मागीर ते बेश्टी रायवलरी जातली, फायट जातली आनी आमकां तो दीस येवपाक नाका. हे पॉलिटिक्साचेर इतल्याक लागून उलयता कित्याक 39A जर भायर मारतले आनी ह्या सरकाराक जर भायर मारतले, आतां सरकार आनी एक करपाक शकता. आतां तो आमदार उपोशनाचेर आहा. आमचो प्रोटेस्ट इंटेन्सिफाय जातलो कितें जातलें तुमकां सांगतले फुडें. पूण जर जालें एक टायम 39A 6 म्हयन्यांक लागून बंद दवरपाक शकता. जसो रिजनल प्लॅन 2012 बंद दवरलेलो, 2019 परतो चालू केलो, तसो 39A थोडे दीस बंद दवरपाक शकता, गोंयकारांक पिशान काडपाक शकता. आनी मागीर 2027 जिखोन येवन 39A 40B बीन आदले आनी कितें हाडपाक शकता. हे येवपाक जायना म्हणून आमी गोंयकारांनी आतां पॉलिटिकली एक्टिव्ह रावपाक जाय. आमी एक्टिविस्ट म्हणून रावन इलेक्शन जिखपाचें ना. आमकां पॉलिटिकली एक्टिव्ह रावपाक जाय. आनी जे एक्टिविस्ट आसा, जे NGOज आसा, जेंकां दिसता गोंय साल्वार जावपाक जाय, बीजेपी उडोवपाक जाय, तेंच्यांनी पासून ओपनली सपोर्ट कोणाक तरी डिक्लेअर करपाक जाय. आमी म्हणून आमकां करा, पूण कोणाक करता ते तोंडान सांगपाक जाय, फाटल्यान न्हू. कित्याक इलेक्शन येता तेन्ना कितें जाता, खंयचोच एक्टिविस्ट सांगना कोणाक मत मारता, तो सांगता बीजेपीक मत मारता. मारपाचें कोणाक मारपाचें तें कळपाक जाय न्हू. एक 5 वर्सां एक्टिविस्ट उलयता, झगडटा, इश्यू काडटा, गोंयभर भोंवता, तुमी गोंयभर पळयतात, लोक तुमकां पळयतात, लोक तुमकां फॉलो करतात, तुमचे फॉलोअर्स आसा, तुमचे युट्यूब व्हिडिओ पळयता, फेसबूक व्हिडिओ करता, कितें इश्यू जाता तेन्ना तुमकां आपयता, तुमकां रिस्पेक्ट करता. तेन्ना तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता लोकांक गायड करपाक, लोकांक सांगपाक कोणाक मतां मारा ती.
एवरी टाइम हात वयर काडपाक शकना. आयज हे उलयलाय म्हणून थोड्यांक वायट दिसतलें, जाल्यार मागीर म्हणटले मनोज डायरेक्ट उलयता रिजन आसा. कित्याक आमकां आनी गोंयांत टायम ना, आमी आयसीयून आसा. आमची आवय जर आयसीयून आसली, आमी गेम पळयत ना जाल्यार पिक्चर पळयत सोफार पांय वयर दवरून आमी टीव्ही लावन बसता आसले, बसचे नासले. आमचें गोंय आयसीयून आसा, लक्षांत दवरा. लास्ट हांगा बसला भितरलो एकटो पासून गोंयकार आयज 300 स्क्वेअर मिटरचो प्लॉट ना जाल्यार आपल्या गांवांत फ्लॅट घेवपाक शकना. फ्लॅट आनी प्लॉट सोडून दी. आमी जर 10 जाण तुमगेर येयले आयतारचे, तुम्ही पोटभर आमकां नुस्तें सुद्दां घालपाक तुमच्या कडेन ताकद ना. सारकें काय ना? पोटभर भुरग्यांक नुस्तें पासून घालपाक, सोयरी आल्यार नुस्तें पासून घालपाक आमच्या कडेन ताकद ना. कित्याक ना? ते 2000 घेवन ती एनवेलॉपां घेवन आमी वोट मारता, विकता आमचे आयडेंटिटी, आमचे फ्युचर आमकां विकता, स्वताक विकता. हे विसरो नाका. सो वयता वयता इतलेंच सांगता की आमचो आमदार हांगा उपोशणाचेर बसला. कालच्यान तो म्हाका दिसता काल पयर राती तो जेल्लो, थंयच्यान मागीर तो उपाशीच आहा. फक्त उदक पिता, उदकाचेर आहा, बेश्टो उदक ते पासून चड पी म्हटल्यार ते पियाना. आनी आमी ताका फोर्स करिना, कित्याक तो रेव्होल्युशनरी. आमी ताका वीक करचे ना, आमी ताका स्ट्रॉंग करतले. फाल्यां कोण येतलो सांगतलो उपोशण सोड म्हणून, ना. कित्याक सोडपाचें उपोशण? ह्या सरकारान हार मानपाक जाय, ह्या सरकारान 39 डेज स्क्रॅप करपाक जाय. एवरी टाइम आमदारान वचून ते सीटीपी कडेन भीक मागपाची, 2-2 वरां ताका एक्सप्लेन करपाचे, हे करगे ते करगे, गांव सोंपता, भेणे सोंपता, हे सोंपता. कितें एवरी टाइम तेच करपाचे? भेणे आनी हेच करून तिका ती भेणे थंयच्यानूच व्हरता आसतली उरकाच्यान, व्हरता मरे. तेच सांगपाचें आमच्या आमदारान. इल्ले फावट लोकांक व्हरपाचे, आपले पालक्यो आपले सण आहा ते सोडून सीटीपीचे तिका तिची आरत काडची पडली आमकां. हा, कोण आरत बीन बरयता तिची एक आरत बरय. आता फुडल्या फावट तेच करुया, आरत करुया तिची. हा, जय जय श्री वर्तिका देवी, हा दुर्गामातल्या. हे आमी आता फुडलो जो स्टेप आसतलो तो मातशें तुमकां सांगतलेच. पूण आमी चड टायम आमच्या आमदाराक हांगा दवरून त्याचे लायफ रिस्कान घालचे ना. आमी कितें स्टेप घेवपाक जाय तो घेतलो. हांव सगळ्यां कडेन मागता. आतां दनपार जाल्ली आसा, 2 जाल्ली आहा. तुम्ही खंय वयचे न्हू. हांगा कोण मातशें कोण मेळटा लागीं की जेवण खाण कितें आहा तें जेवन येवचे. आमी 3 सुमार कितें तरी आमी डिक्लेअर करतले. 2 वरांचो आतां 2 जाले, एक 2 वरांचो आमी टायम दिता सरकाराक की हे जे 39 आसा हे स्क्रॅप करचे. विरेशाचेर आनी बाकीच्या लोकांचेर ज्या पुलिसांनी हात घातला त्या पुलिसांक सस्पेंड करचे आनी आमच्या गोंयकारांक टर्मिनेट करचे आनी आमच्या गोंयकारांक, आमच्या गोंयांक जस्टीस दिवचो, न्याय दिवचो. देव बरें करूं. देव बरें करूं. बाब मनोज परब, तुम्ही सगळ्यांनी आयकला, आयज आयकला, परतून आयकला. मनोजान अलायन्स करपाक हात फुडें केला. सगळ्यांनी पळयला, सगळ्यांनी आयकला. आता द बॉल इज इन कोर्ट ऑफ द अदर पार्टीज. जेन्ना गोंयकारांक अलायन्स जाय, हे दिल्लीचे आणि दुसरे गांवचे, दुसरे राज्यचे, हे कोण आमकां सांगपाक अलायन्स जावचे ना म्हण? सारकें न्हू? आमचे आयडियोलॉजीज मॅच जायना. अरे बाबा, सगळ्यांचे आयडियोलॉजीज त्यान लायक केले. गोंयकाराची आयडियोलॉजी ही एकूच आयडियोलॉजी आयज हिंगा आयसून जाय. कित्याक आयज आमी लढटा आमचे गोंय राखपाक, गोंयकार राखपाक आनी आमचे सगळे गांव, जे न्हंयो आनी जे कितें कितें आहा आमच्या गोंयांत ते राखपाक. युनिटी आसाच अमंग ऑपोजिशन MLAs, युनिटी आसाच. सो असोच एक आमचो ऑपोजिशन MLA बाब वेन्झी वेगस येयल्लो आसा. तेका हांव मागता तेजी 2 उतरां तेणे उलोवची. सो आज आम्ही सुमार 2 दीस जातले आता हो जो 39 याचेर जो विरेशान मुखार TCP बरे वचून प्रोटेस्ट केलो आणि काल तेक जे भाशेन ओडून देंवयलो, तेक फोंटायलो,
तेक मारलो आणि ते पुलीस जे कोण आमगे गोंयकार आमचे बरा जे हाय गोंयाय ब्युटीर हाय तेक अजून मुसान काढलाय सरकारान हे सरकारान हे जे कॉन्स्टेबल आल्ले आमगे बायलांक थिंगा देवयले विरेशा देवयलो तांकां आज 3 मुळ्यान दे हॅव टू बी डिसमिस्ड फ्रॉम देअर पोस्ट हे तांकां डिसमिस करपा जाय टर्मिनेट करपा जाय 3 मुळ्यान जे डिसिजन एकमेकांक येवपा आलो ते डिसिजन एस्टोन शांतीकायेन आनी आमी चिंतपाना कित करपा जाय ते जे भाशेन मनोजान म्हणले गोंय बंद करपा जाय जाल्यार गोंय बंद करतले जोरी तोरी आज तिना म्हळ्यार एका पुलिशेक तुम जोरी तोरी तेंगे पोजिशना वयले काडनाय तें टर्मिनेट करपा डिसिजन घेयनाय गोंय बंद उडोवपाचें डिसिजन घेवपाक फाट सरपा नाय आनी गोंयकार जाय सगळे आमकां गोंयकार जाय आज हांव तुमकां सांगो सोदिता हे 39 एयाचेर 168 केसीस सरकारान पास केल्ल्यो आहेत 9,60,000 9,60,000 स्क्वेअर मीटर जमीन शेता जमीन कन्वर्ट केली तेमी झोन चेंज केले आणि सेटलमेंट केले आणि आज शेतांनी आज दुरीग बांदताय फिलिंग चलता हे आज गोंय काबार करपाचो हो प्रयत्न आज आमको डिमांड 39 एयाचेर 168 केसीस सगळ्यो भायर येवपा जायो परत बॅक ती जमीन शेत म्हूण दाखोवपा जाय दे हॅव टू रिवर्ट बॅक दीस 9,60,000 जमीन परत जावपा जाय आनी हेका लागून आमकां हेका लागून आहाय आनी हेका लागून गोंयभर ऊब पेटोवपा जाय जाल्यार पेटोवपा आमी फायट करपा जाय आज हांव सांगो सोदिता हांव कारवार रावलो 4 वर्स पयलीं हांव हितून भितर सोन म्हाका इलेक्ट कोण लोकांनी आमी इलेक्शनाक कित्याक म्हूण बसलोले हे जे आज करतात ते पॉलिटिकल पार्ट्यो सामान्य मनशाक ज्यो बेजीक वस्तू आहाय त्यो दिवपाक जायना म्हूण आमकांय दिसलें की आमी मुखार सरपाक जाय आनी हें करूं जाय म्हूण वय तेन्ना आम दिल्ली पार्टी आम आदमी पार्टी दिल्ली पार्टी काँग्रेस दिल्ली पार्टी सगळे दिल्लीसान येयलो आम जॉइन जाले बट दॅट वील नॉट स्टॉप अस फ्रॉम मेकिंग शुअर दॅट द अलायन्स हॅज टू हॅपन दिल्ली पार्टी जॉइन जाल्लो कित्याक हांव नवे आमदार आहलो हांव दिल्ली पार्टी बरो आहा आम आदमी पार्टी बरो आहा हांव आनी क्रूज आमगे पार्टी सांगतले आनी वी वील मेक शुअर दॅट द अलायन्स वील हॅपन जरी तरी आम आदमी पार्टी आमगे दोगांगे आयक ना जाल्यार आम स्टेप घेवपार फाट सरपा ना गोंयकारांनी आमकां सपोर्ट करपा जायो सगळे व्हॉलिंटियरां कडेन सगळे ब्लॉकां कडेन मागता इरेलिवेंट आमगे जे व्हॉलिंटियर आहाय आमगे ब्लॉक आहाय जे आरजी कॅन्डिडेट आमचे मुखार घालपाक सोदतले जे युरी तेंगे काँग्रेसाचे आम घातले आम थिंग टँक सपोर्ट करतले तुमगे जे कोण आहाय ते म्हाका क्रुजार तुम सपोर्ट करपा जाय हे भाशेन एक याद दवरूं जाय आम बीजेपी उड मारना आम जे आजीक 5 जाण आहाय आम बीजेपी उड मारना जे जितले उरले ऑपोजिशना आमी बीजेपी उड मारना डेव्हलपमेंट म्हूण बीजेपी उड मारना आणि बीजेपी उड मारना मुटरी आय थिंक वी ऑल हॅव टू स्टे युनायटेड अँड युनायटेडली आमी आमगेले जे पार्टेंत आहाय ते पार्टे कन्विन्स करून ही युनिटी दवरतले आज हांव लोकांक मागोता विरेश इज ऑन अ हंगर स्ट्रायक हे फोकाण न्ही हे भुरग्या मुखार कितें जातले नेक्स्ट 6 hours नेक्स्ट 10 hours आमच्यान कोणाच्यान कांय सांगो जायना हांवच्यान कांय सांगो जायना बट हांव चीफ मिनिस्टराक सांगता तूं हें डिसिजन घेवपा जाय You have to come here. You have to take a concrete decision. You have to tell us that 168 cases, 39 AR under, जे zone change जाला, तेजे तू डिसिजन घेता, तू कितू टाइम जायो, पूण ह्यो सगळ्यो केसीस भायर उडोवपा जायो, आहा ती जमीन शेत आहा ते शेत जावपा जाय. हे डिसिजन तेका दिवपा जाय. You cannot risk the life of a elected member. तुज्यानी तेगेले जिवाचे हेळ करपा जायना. आणि जोरी तोरी हे मुखार वचत रावले जाल्यार म्हाका सदां सगळ्यांनी गोंयभर आमकां पेटोवपा पडटलें
एवरीबडी इन देअर वॉर्ड्स, इन देअर विलेजेस, इन देअर पंचायत आम करू पडटले जे आम केन्ना केन्ना, आम फेस करू पडटले जे आम केन्ना फेस केन्ना. आमकडे कोणा पुलिशे भितर गायला, आमचे कोणाची केस नाही, पूण ह्यो केस घेच पडटल्यो. एक गोंयकारांक आनी गोंयक पासत ह्यो केस आमची घेच पडटल्यो. हे 39 हे हाट घेयना जाल्यार आमचेर केस आमी घेच पडटल्यो. आनी तुमी तयार आसपा जाय, तयार आसपा जाय, केस घेवपाक तयार आसपा जाय. घेया केस्यो पूण एक दाखोवया आमगे जमीन आहा ते शेत जाय आमकां. हे करपाक आम मुखार तुमचे बरा आहाय, तुम हांचे बरा आसपा जाय, लोक येवपा जायो. हांव सगळे भुरग्यांक मागता, कम आउट इन लार्ज नंबर्स. आज आयतार हे सांची रातची शिफ्ट कराय. 10-20 भुरगे रातीको रावपाक ह्या आपल्या गांवचो हिंग रावया, ग्रुप करून रावया. आनी हे भाशेन म्हाका सदां हो थँको दिया. आनी विरेशान जे स्टँड घेयला, गोंयच पासत घेयला, ह्या स्टँडा फाटल्यान आमी सगळी युक्ती करून एक बारान आमी रावया. थँक्यू. देव बरें करूं. देव बरें करूं. हांव बेन्झी. खरेंच जे कोण आमचे आमदार आयज हिंगा येता उलयता, जे कोण लिडर्स येता उलयता, ते एकूच सांगता, एलायन्स जाय. आनी जो कोण येता आनी म्हणटा एलायन्स नाका, तांकां हे सगळे गोंयकारांनी धांवडावन उडोवंक जाय. खूब टायम जालो. पुढे आमचो MLA विरेश बोरकर हांगा स्ट्रायकार आसा. एक वर पयलीं आमी एक अल्टिमेटम दिल्लो गव्हर्मेंटाक की 2 वरां जरी तर तुमी हे सस्पेन्शन ऑर्डर व्हायरल करना, ऑफिशियली दिना, आनी 39A तुमी जरी तर स्क्रॅप करना फ्रॉम सिरिगांव अँड सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी, हो मुवमेंट इंटेन्सिफाय जातलो. आमच्या आमदारा कडेन सद्याक तेजे वायटल्स देंवत आसा, पूण तेजे भितर जे उजो आसा तो अजून हिंगा बसलेलो आसा. तो तेणें म्हाका रिक्वेस्ट सांगले, एक रिक्वेस्ट म्हूण तेणें विचारलें, हांव उलोवंक सोदता. सो हांव मागता आमच्या आमदारा कडेन तेणें आपणाचे 2 उतरां तुमकां सगळ्यांक सांगची म्हूण. कसंच राव सर. सर तुम्ही वचत राहा सर. सर वचत राहा. सगळ्यांक मेळटलें. सर मध्ये राव. ओके ओके ओके. आम्ही सर बोलतो ना सर असं पुढं कर सर. बरोबर आहे. मीडिया सर ओके सर. सगळे काय ना आम्ही बोलतात वत आम्ही वतान काम केल्ले मनीस. आम्ही ह्यो कोण आयज आमकां फाटी काडपाक सोदता ते फाटी सरपाचे ना. पण एक खंय खूच बघता आयज आनी मनाक हातांतल्यान खुशी दिसता की आयज सगळे इतले गोंयकार फक्त आमच्या मतदारसंघाचे आतां आमच्या गांवांतलेच न्हू, मात गोंयच्या काना कोपरांतल्यान एक जो उलो आमी काल मारलेलो त्या उल्याक ह्या वता कडाचेर ह्या आयतारा दिसा तुमी हांगा येयले, एक ताळयो तुमकां जावच्यो. देवी सातेरी मातीच्या रुपान जे बायलांनी पायेकारांनी जे दादले जे भुरगे एक आवाज दिलो, गांवांतलो आवाज तो म्हणजे 39A विरुद्ध लढपाक. श्रीदेवी महालक्ष्मी इमॅक्युलेट माय आमची, जेजू अल्लाह सगळ्या देवांचो आशीर्वाद
राखणदारांचो आशीर्वाद घेऊन आम्ही एकूच चिंतून येयले की एक आमचे गांव जे आसा एक गांव आमी राखपाक लागून भायर सरोया. झूज सुरवात जाली. आमी खुबशे लेटरां कंप्लेनी दीत आसले. विधानसभेन आमच्या वांगडा आमचे आमदार हांगा आसा. हे आमदार उलयताले, हांवूय उलयतालो. आमचो आरजीपीचो पार्टी प्रेसिडेंट मनोज परब जेणें तुमकां सांगलें की जी आमची सुरवात कशी जाली, कशे आमचे रेव्होल्युशनरीज क्रांतिकारी जेंकां सीख कशी गावल्ली आसा एक गांवा खातीर झुजपाची, एक गांव जो आसा तो गांव राखपाची, त्या गांवाक लागून आमचो जीव गेल्यार चलता पण ते गांव सोडचो न्हू, ही जी आमकां शिकवण गावल्ली आसा. आनी हांगा सगळे म्हाका दिसता गांवचे लोक गोंयकार एकूच उमेदीन हांगा येयल्ले आसा. ते म्हटल्यार आमचो गोंय जें आसा हें गोंय उरपाक जाय. हें गोंय फुडल्या पिळगेक एक बरें सुकुल्लेशें गोंय हें दिसपाक जाय म्हणून. आमी पळयता की वोतार सारखे जाम जाला, उब मारता. खूब जाणांनी तोंबडे दीत आसले. पण हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणना. कित्याक हें गोंय आमचें आसा. ही आवय आमची आसा. हे आवयक झुजपाक लागून तुमी हांगा येयल्ले आसा. हे फक्त विरेश बोरकर जावं हे पायेचे लोक जावं थोडे कोण आमचे सानंदरेचे लोक आसा हेंका लागून तुमी येवंक ना. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की हे गोंयचो लढो आसा. हे गोंय साल्वार करपाचो लढो आसा. आनी ह्या लढ्यान तुमी सहकारी जाल्ले आसा. हे सगळे आमदार म्हणून येवंक ना. हे आयज गोंयकार म्हणून येयल्ले आसा. येयल्ले आसा काय ना? गोंयकार म्हणून येयल्ले आसा. आमी एक ल्हानशी तुमकां काणी सांगता. ह्या मातयेचो मोग जेन्ना आमी त्या टीसीपी डिपार्टमेंटान गेले आनी टीसीपी डिपार्टमेंटान जेन्ना आमकां भायर काडले एक याद येयली, एक आठवण येयली की आमी ह्या आझादीचो प्रतीक आझाद मैदान, क्रांतीवीरांचो मैदान ह्या मैदानाचेर येवचे. येदो जाल्लो तेन्ना हांगा येतालो हाज्या वांगडा म्हाजो आजो फ्रिडम फायटर. ह्या हो जो स्तंभ आसा हो स्तंभ कसलो हें विचारतालो. हो स्तंभ कसलो आमकां तेन्ना कांय खबर ना. त्या टायमार फुलां घालून सगळे पत्रकार, सगळे नेता, सगळे मिनिस्टर आमकां खबर आसताली कोण मिनिस्टर ते. हांगा ही माती जी आसली ही माती धुल्ल आसलो. धुल्ल आयज तरी ग्रास आसा. धुल्ल हांगा येवन विचारले की एक कितें हो स्तंभ कसलो. त्या टायमार म्हाज्या आज्यान म्हाका सांगले ना ना राव सत्री नाका वतान आमी जगल्या. हें वत आमकां जाय. आमी भायर गेल्ले वत बसून मेळना आमकां. हांगा वत तरी आसा आमकां म्हणून आमी बरें आसा, घट आसा. हो स्तंभ कसलो तेन्ना तेणें सांगले हो स्तंभ आमच्या आझादीचो प्रतीक म्हणून. कसलो प्रतीक? हो स्तंभ आमच्या आझादीचो प्रतीक म्हटल्यार आमकां फ्रिडम मेळ्ळो आसा ताचो प्रतीक म्हणून हो स्तंभ. आनी ह्या स्तंभाचे ताम्रपट्टो जावं ह्या स्तंभाचो जे ट्रॉफी आसा ते आमच्या घरान अजून आसा. जे आजाक मेळिल्ल्यो सेंट्रल गव्हर्मेंट जावं स्टेट गव्हर्मेंटाचो हो स्तंभाचे प्रतीक आसा ते आजाक मेळिल्ले. कित्याक ते फ्रिडम स्ट्रगलान मुवमेंटाक आसले म्हणून. अशे कितलेशे सुटके झुजारी हांगा येताले. तेंच्या फॅमिलींकूच हाडपाक तो सदांच सांगतालो आमच्या फॅमिलीक हाडपाक मेळटा आनी कोणाक मेळना. आयज तो हांगा ना पण म्हाका याद येता ती शिकवण जे शिकवणीन सांगले की ह्या स्तंभान कितलेशे सुटके झुजारी मेले, मरोन गेले. फक्त आमच्या गोंयच्या माय भुंयक लागून. ह्या माय भुंय तांचो जीव गेलो. आपूण तर जगलो. आपणाच्या दोळ्यांनी पळयले कितले जाण मरोन गेले, कितले जाणांक मारले, कितले जाणांचेर पट्टे मारले. आमकां वचून भितर वचून पट्ट्यांनी बळयताले.
आजी एक गोष्ट माझ्या पळयताले आणि सदांच सांगतालो ह्या जमनीक लागून इतले लोक झगडल्या हो इतिहास असा ही जमीन जी असा ही जमीन आमची ही आमची आवय हांगा तुम्ही सगळे बसल्या पळय हे सगळे बसले त्यांची आवय आणि ह्या आवयक लागून समज आयज आमी काय करपाक शकना त्याला आमी कसले पूत कसले धुवो ल्हानपणाच्यान शेतांनी गेले मेरो घालपाक शेत रोवपाक शेत कुसोवपाक नुस्तें धरपाक इल्लेशे काश्टी मारताले काश्टी कित्याक मारली काय विचारल्यार काश्टी म्हणटालो नुस्तें धरपाक काश्टी सायडीक कुटली आसताली तितून घालताले फाटलो आसतालो धाकटोसो तितून घालताले आमकां व्हरताले खावपाक लागून ती न्हंय कितें ती ते न्हंयचें कितें उत्पन्न आमकां मेळटा आमी जगता नुस्तें खाता त्या शेताचे भात जी कणसां आसा ती शेताची बरो वास येतालो ती कणसां आमी खाताले ते जे तांदूळ आसा उकडे तांदूळ ते आमी खाताले जेयताले पेज जेयताले खारो बांगडो खाताले नुस्तेकार भाव आसताले हांगा हे नुस्तें जगताले आमी दोंगरार वयताले आमची काजी आसा आमी दोंगरार वयताले हे तुमकां मुद्दम सांगता हांव आमच्या दोंगरार आमी काजी पुनयताले काजी हाडटाले पणस आसताले काण्णां चुन्नां सगळे रानवटी जी झाडां आसा ती त्या दोंगरार आमच्या आसा ह्या दोंगरांची ज्यो पिकावळ आसा आंबे आसा पणस आसा बाकीची सगळी पिकावळ आसा ती खावपाक उमेद येताली घोस्त येतालो आयज आमी पळयता आमी जेन्ना दोंगरार वयता आसतना भट्टेच्या सायडीक सोरो काडटा आसतना सायडीक ते काजू म्हणून न्हिदताले ते आज येता ते दीस ते काजू मुहान न्हिदोन आमी सोरो काडटाले सायडीक रावन भायर ऊब घालताले उजो दग मारतालो दग त्या दगान रावन अशें वोत हांव तेका म्हणटा हे वोत घेवपाक जाय आमी आयज ह्या झाडांच्या कोणाक तरी वोत मेळटा मात ते जे वोत आमकां मेळटाले एक बरी उमेद येताली वारो येतालो दोंगराचेर आनी आयज त्याच दोंगराच्या सायडीक ह्या आमच्या दोंगराच्या सायडीक मंडूर गांवांत हेंच्यांनी लँड यूज चेंज केलो 39A अंडर लँड यूज चेंज केलो हांव म्हणटा गोंयान कितें ना आमच्या ह्या माणकुलेच्या गोंयान जी जाणट्यांची शिकवण ह्या सगळ्या लोकांक आसा त्या शिकवणीक लागून म्हाका दिसता सगळ्यांक हांगा जमल्या ती शिकवण आमकां ल्हानातून व्हडले गेले शिकयले बरें शिकयले पुस्तकां दिली सगळी ती केली बट ती जाणटी आई पदू सांगताली आमी शिकोंक ना पण आमकां त्या रानांतलो त्या रानाची व्हॅल्यू कितें ती आपणाक खबर आसा ज्या शेताची व्हॅल्यू कितें ती आपणाक खबर आसा ते न्हंयची व्हॅल्यू कितें आसा ती खबर आसा ही व्हॅल्यू कितें आयज हांव सगळ्यांक विचारपाक सोदतां आमकां ही व्हॅल्यू खबर आसा काय ना आमी गोंयकार एक स्वाभिमानी गोंयकार एक वर्रात गोंयकार ह्या गोंयकाराक ही व्हॅल्यू खबर आसा काय ना हांव कोणाचेर रागार ना आमी हांगा बसल्या तेन्ना थोड्यांक मातसो राग येयलो काल जे जालें ते पळोवन जे पळोवन दिसपाक लागले की आमी हुकुमशाहीच्या मार्गार चल्लेले आसा जो सालादार रूल जो आमकां आयकोंक येतालो तो आयज झुजोंक लागलेलो आसा आनी ह्या पार्श्वभुमीचेर ह्या आझाद मैदानाचेर आमकां एक आपुलकी जी एकामेकाक आसा ती आपुलकेक लागून तुमी हांगा येयल्या जेन्ना आमकां भायर काडले आमच्या बायलांक भायर काडली जाणटे बायलां आसली बरी नासले जल्मी आसलो एकूच डिमांड जो आमी सांगताले की 39A अंडर जितली कन्वर्जन लँड यूज चेंज आसा ती भायर मारा कष्टकरी समाजाचो जो पावणो आसा तो कष्टकरी लोकांक खबर आसा आनी आमी एक कश्टांतल्यान येयल्ले मनीस हांगा जितले जाण आसा ते तेच कष्ट आवय बापायन कष्ट काडलेलो आसा
आणि समज आम्ही गोंयकार बिंग अ गोवन हो जागो आमचा आम्ही साल्वार करू शकना नाल्यार कितें आमचो फायदो. समज बिंग अ आमदार ऑफ सानंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी या कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका निवडून दिलो, ह्या विधानसभेन धाडलो तुमचे प्रश्न मांडपाक आणि माझे आवाज तुमचो आवाज हो तुमचो आवाज हांव समज वयर काडपाक शकना आणि आमच्या सानंद्रे मतदारसंघाच्या लोकांक समज न्याय दिवंक शकना जाल्यार म्हाका एक तर राजीनामो दिवचो पडटलो नाल्यार एक तर मोरे पर्यंत हे झूज जे आसा ते दिवचे पडटले. तुमकां कितें जाय? हांवें म्हाजो आमदारकीचो राजीनामो दिल्लो जाय काय हे झूज जे आसा हो जो सरकार बीजेपीचो आसा हे नालायक जाल्ले आसा. मुखेलमंत्री आसूं जावं टीसीपी मिनिस्टर विश्वेश राणे आसूं तांकां दिसता की ही हुकूमशाही हो सालाजार रूल मध्ये एक सांगपाक सोदता. ते 70चे लोक येयल्ले आसा. हांव सांगपाक सोदता तुका जरी खबर आसना काल म्हाज्या आवयन तरी सांगलें की आमचेय मातशे तरी रूट त्या 70न आसा. त्या टायमार जेन्ना अशे हुकूमशाही करताले थोडे भितरल्या भितर सेटिंगां करताले त्या टायमार पासून मात सुटकेस झुजारी फाटी सरोंक ना. वीरगतीक पावले पण फाटी सरोंक ना आणि आम्ही वीरगतीक पावल्यार आमकां फरक पडपाचो ना. आम्ही ह्याच पत्तेक लागून झूज दिसले. आयज खूब जाण येवन बाबडी रडपाक लागली, विरेश तूं कित्याक करता अशें, विरेश तूं अशें कित्याक घेवन बसला, हे कित्याक लागून जाय. अरे म्हाका एकूच विचारपाचें आसा तुमकां आनी कितें उपाय आसा. आयज जेन्ना इतली आमी मेमोरेंडम दिली, इतले आमी आमचे डिमांड मांडले, ह्या सरकाराक पडलेले ना. आमी म्हणटा ते पुलिसांचे, ते पुलीस तरी ड्युटेर आसा. हांव स्वता म्हाका उकळून हाडला पण म्हाका तेंचे बद्दल राग हो ना. जावं तो कोण मामलेदार आसूं, जे मामलेदार येता तेंच्या बद्दल म्हाका कोणाच्या बद्दल राग ना. पण इतलेंच दिसता की जो सरकार आसा आणि सरकारान जितले आमदार जे रुलींग पक्षान आयज आसा तेही पळयता आसतले हे कितें चल्लां ते गोंयान. हे जावपाक दिवं नाका. हांव हांगा ह्या आझाद मैदानाचेर आसतलो. हो उपोशण करपाचो कारण म्हटल्यार गोंयकारांक युनायटेड हाडपाक जाय. आणि हे गोंय जे आसा ह्या 39Aच्या विरुद्धांचो लढो आसा हो लढो जेतीवन जावपाक जाय. जाय काय नाका? हांव तुमकां सगळ्यांक हात जोडून मागता, वीक जावया नाका. एकदां आमकांय दिसता हांव वीक जाता पण तुम्ही म्हाका घट करपाक जाय. थोडे काल राती मातसो प्रेशर वयर सकयल जाता म्हणून वीक जालो बाबा नाका पुरो ते म्हणले. थोडे काल राती मातसो प्रेशर वयर सकयल जाता वीक जालो बाबा नाका पुरो ते म्हणले. आमी आयज वीक जाले जाल्यार हे जे म्हणटा पळय 45,000 लोकांक घेवन येतले म्हणटा पळय जाल्यार हे जे म्हणटा पळय ते करतात ते तांकां हाडून रे आमकां फरक पडना. हांव तांकां आव्हान करता, तांकां हाडून रे आमकां फरक पडना. हांव तांकां आव्हान करता, हाड तुझे कितली कापस्ता आसा पळय ती तुजी कापस्ताद लाय. आणि आमी बिंग गोंयकार, हांव सामान्य गोंयकार, एक बारीक मूय गोंयकार. तूं मूय आनी तूं हत्ती आसतलो, व्हडलो हे जाला, राजा जाला, डायनोसर जाला. हे आयज डायनोसर ना, तूं डायनोसर जाला. जाता इतको प्रयत्न कर पण एकूच सांगता आमचें गोंय आमी हे विकपाक दिवपाचें ना. विकपाक दिवपाचें ना. हे गोंय ह्या व्हडले अब्जपती जे जागे घेवन कन्वर्ट करता, व्हडले कन्वर्ट करता, व्हडले आमच्या बारीक लोकांक एक रिक्वेस्ट म्हणून परत रिक्वेस्ट करता. रिक्वेस्ट आयच्या दिसा भितर
तुमच्याकडे जाता तुमच्याकडे जाता सरकारा कडेन जायना सगळे जाता मुखेलमंत्र्यान अजून पर्यंत स्टेटमेंट दिवना म्हाका कळना मुखेलमंत्री कितें करता हाचे तर सोडून दी हांव तरी विरोधी पक्ष म्हणटलो होच म्हणटलो ताका जखमार म्हणटलो पण बाबडी ही बायलां जाणटेली आसा ह्या बायलांक लागून तुवें कितें तरी उलोवंक जाय आसलें तुम्ही 1 आणि 2 करता आणि आमच्या गोंयकारांक काय पळयना आणि हांव मागता जे कोण आयज बीजेपी सपोर्ट करता त्यांच्याकडे मागता त्यांच्या लिडरांकडे मागता त्यांच्या आमदारांकडे मागता चिता मातशें तुमच्या काळजान हे काळजान हात घालून पळया तुमच्या जाणट्यांक याद करा ज्या जाणट्यांनी हे दोंगर पळयल्ले ज्या जाणट्यांनी शेतां पळयल्ली ज्या जाणट्यांनी ह्यो न्हंयो पळयल्ल्यो ह्या जाणट्यांक याद करा की ह्या जाणट्यांनी तुमकां कितें शिकयलां आणि हे तुमकां शिकयल्लें आसा आणि तुम्ही खंयचोय धर्म मानता तुम्ही खंयची जात मानता ते जातीन तुमकां कितें शिकयलां आणि सत्यवादी आसा जाल्यार भायर सरा ह्या लढ्या विरुद्ध आमच्या वांगडा एकजुटीन भायर सरा हो लढो फक्त ऑपोजिशनाचो न्हू हो लढो प्रत्येक गोंयकाराचो आसा हो प्रत्येक गोंयकाराचा भायर करपाक जाय आमी गोंयकार एक भावनीक नाते आमी सगळे एकमेकांकडे जोडटा खंयच्याय धर्माचे आसूं खंयच्याय जातीचे आसूं खंयच्याय पक्षाचे आसूं हे भावनीक नाते दवरा आणि हे समज भावनीक नाते सोंपले जाल्यार गोंयकार सोंपतलो गोंय सोंपतलें आणि गोंय हे मागीर फुडल्या पिळगेक आमकां काय मेळपाना सो हांव परत तुका खरेंच तुमचें जें मन आसा आणि आमचें मन आनी काळीज हे एकजूट धरुया घट रावया हे झूज दिवया आणि जो आमचो डिमांड आसा 39A विरुद्ध हो डिमांड जेन्ना पर्यंत फुलफील जायना तेन्ना पर्यंत हांवें जें सांगलेलें आसा की हंगर स्ट्रायकाचेर बसतलो जेन्ना पर्यंत आमचो डिमांड फुलफील जायना जीव वाचू नासू हांवें काल बसून जे म्हाका डॉक्टर मेळपाक येयल्ले तांकां पासून सांगला आनी तांकां धाडला एकूच सांगून धाडला म्हाका कितें जालें नाजाल्यार ती म्हाका गव्हर्मेंटाची हें नाका म्हाका आमचे मोसंडीन नेवरा गांवांत आमची मोसंड आसा ते मोसंडीन लाकड्यार पुरो म्हाका नाका तुमचे कित्याक सरकार जेन्ना जाय तेन्ना हांगा येना तर मेले म्हणटकूच येवन कांय फायदो ना सो हांव परत एकदां तुमकां सांगता आमी जो आवाज उठयला आमी जो गांवकारांनी ह्या पाये गांवच्या लोकांनी सुरवात केल्ली आसा हे गोंयभरांत पसरतले आनी जो आमी सुरवात केल्लो आसा हो सुरवात फाटी मारूंक दिवया नाका आणि आमी गोंयकार म्हणून युनायटेड रावया एकजूट रावया जय गोंय जय भारत देश थँक्यू देव बरें करूं आमदार गिरीश बोरकर खरेंच काल राती 2 फावटी गिरीशाचे प्रेशर आमी काडले ती सकाळी आनी एक फावटी काडलेले तेजे प्रेशर ड्रॉप जायत असले आणि तेन्ना हांव लोकांक सांगूंक सोदताय तेन्ना जीएमसीतली एक एम्ब्युलन्स येयली थिंगा पार्क केली तेंच्यांनी डॉक्टर येयले आनी तेंच्यांनी फोर्सफुली तेजे मेडिकल करूंक सोदताले आनी आमच्या आमदारान जो एक क्रांतिकारी MLA जावन आसा तेणें म्हणलें तांकां म्हाका तुमची हेल्थाची गरज ना ते म्हणूंक लागले आमी तुका फोर्सफुली जीएमसीन व्हरतले तेणें परतून सांगलें म्हाका जीएमसीन वचपाची गरज ना तेणें तेंच्यांनी अंडरटेकिंग मागले की तूं कांय ट्रिटमेंट घेवपाक रेडी ना सो तूं एक अंडरटेकिंग कर तेन्ना तेणें सांगलें हांव एकूच अंडरटेकिंग तुमकां दिता हे तुमी आयकोन वोसाक म्हणूंक लागलो हांव जरी तर मेलो म्हणूंक लागलो हेका रिस्पॉन्सिबल फकत विश्वजीत राणे आनी प्रमोद सावंत आनी जेन्ना तो निदान वयता तेन्ना हांवें ताका सांगलें विरेश हे तुका काळजी घेवची पडटली आनी तेणें एकूच सांगलें रिसीव करो
या मरो तो रेडी असा आम्ही रेडी असा तुम्ही रेडी असा तर करूया आम्ही ही क्रांती करूया जिंदाबाद. आता ऑलमोस्ट 2:15 जाल्ली आसा. जे कोणाक भूक लागली आसा तुम्ही लागींच्या हुई रेस्टॉरंटान वयचे जेवचे आनी परतून तुम्ही येवचे आमचे MLA सपोर्ट करपाक. 2 वरां पयलीं आमी एक अल्टिमेटम दिल्लो गव्हर्मेंटाक की 39A हे अमेंडमेंट तुम्ही स्क्रॅप करचे फ्रॉम सांत आंद्रे जे तुम्ही नोटिफिकेशन नोटिफाय केला ते सो ती तुम्ही फाटी घेवचे. सेकंड आमचो डिमांड असलो की जे पुलीस ऑफिसर्स आणि पुलीस स्टाफ असले ते त्यांका सस्पेंड करचो. सो ही 2 डिमांड अजून जावंक ना. 2 वरां जावन गेली. सो हांव मागता आमच्या लोकांक 4 परतून हिंगा येवचे आनी आमचो फुडलो स्टेप आमी तुमकां थिंगा सांगतले. देव बरें करूं. चला